आज 19 डिसेंबर याचे औचित्य साधून आम्ही शेरवाणी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब यांच्यानी योगा शिबीर घडून हाडलेलें. ताका लोकांचो बरे परीन प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी आमकां ह्या सगळ्या लोकांचो हांगा बरो सपोर्ट आसता. म्हणून आमचो हे तिसरो वर्स जो आमचो शेरवाणी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब रजिस्टर जाला. तेंच्यान आमचे एक इव्हेंट्स करीत आसतात आमी ह्या लोकां खातीर आनी लोकूय आमकां बरो प्रतिसाद दितात आनी असोच लोकांनी वर्साचे वर्स दिवचो आनी आमकां बरो सपोर्ट करचो. आयज 19 डिसेंबर गोंयाचो मुक्ती जाल्लो दिवस आनी ह्या दिसा आमी गेल्या वर्सा आमी योगा आयोजीत केल्लो आनी ह्या वर्सा आमी योगा आयोजीत केला. आमचो क्लबान खुबशे प्रोग्राम गेल्या वर्सांनी खुबशे प्रोग्राम केल्लेले आनी आमकां दिसता आमी आतां एक दुसऱ्या लेवलाचेर पावलेले आहा, एक बरेशे एक लेवलाचेर पावलेले आहा आनी आमकां खूब जाण आतां आमच्या वाड्या वयले आमकां सगळे जाण वाड्या वयले किंवा आमच्या गांवां वयले आनी दुसऱ्या गांवां वयले आमकां म्हणजे आमच्या क्लबाक सगळे जाण वळखांक लागले आहात आनी ते पळोवन आमकां खूब बरें दिसता. गेल्या वर्सा आमी असो योगा प्रोग्राम केल्लो, मागीर लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी तेंच्यांनी परत कर म्हटलेलो. पूण ह्या वर्सा परत चिंतलें की परतूय ह्या वर्सा करपाचो म्हूण येयले लोक येयले, बरें दिसलें. आनी मेन म्हटल्यार योगा केले काय बरें मायंड फ्रेश जाता, बॉडी मातशी रिलॅक्स जाता आनी बरें दिसता, हेल्थ बरें उरता. On the occasion of 19 December, we have come up with yoga event. Only elders have participated in this event, so we would like to tell youngsters also to join our event. We have come up with many activities such as tournaments and other events. So others are very appreciating us, and I am glad to be a part of Sri Sharwani Sports and Cultural Club as a member. So everyone has worked very hard for it, and as a member I am very glad. तो आज हमने सुबह योगा की, सबने बहुत बढ़िया की. होपफुली ये थोड़ा जो हमने किया उसका असर होगा और ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे. और अगर घर में रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप देखेंगे बहुत फ़र्क पड़ता है शरीर में भी, सांसों में भी. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम रोज़ ब्रीदिंग ठीक से करें, क्योंकि सांस जब ठीक से ले रहे हैं, ऑक्सीजन ठीक से जा रहा है बॉडी में, शरीर अपने आप तंदुरुस्त हो जाएगा. तो जो डीप ब्रीदिंग की है, जो प्राणायाम हमने किया था आज, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अगर रोज़ थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू विल फाइंड कि हेल्थ में बहुत डिफरेंस पड़ेगा. और मेडिटेशन में भी हमने सांस पे ध्यान रखा था, वो भी बहुत ज़रूरी है रोज़ करना. तो जो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सेलेंट.